खरे म्हणजे आज मिशन फॉर लोकल तर्फे आमच्या मुख्यमंत्र्याचे हांव धन्यवाद म्हणटा। तसेच ऑनरेबल मिनिस्टर PWDचे दिगंबर बाब कामत हांचे हांव धन्यवाद म्हणटा। आणि तसेच ऑफिशियल जे स्पेशली PWDचे आसात तांच्यांनी आपले उतर मान्य हे केले, पूर्ण केले, ताका लागून तांकां मनापासून अभिनंदन आणि धन्यवाद। पण विषय आता कालच्यान एक पळयता आमी रस्तो सुरू जाला। आज आम्ही सहज फेरफटका मारताना थंयसर एक नजरेक आयले आमकां की माती रस्त्याचेर तशीच आसा, त्याच्या वयल्यान टार रोड केलो जाता। फाल्यां पावस येतकूच ही माती वयतली आनी तो टार रोड स्प्लीट जावचो ना कशा वरून? हयसर हे आमदाराचें लक्ष ना। आमदाराचें लक्ष जर जाय जाल्यार सारकें जाता, रस्तो सारो पुरो व्यवस्थित जावंक जाय। आणि एक लेयर घालून उपकार केल्या भशेन आमकां कितें इनॉग्रेशन फंक्शन लोकांक लागीं करून केल्या। जर ह्यो आज रस्तो जाला, ह्यो लोकांच्या चळवळी खातीर जाला हे मान्य करूंक जाय। पेडणेकरांची चळवळ आसलेली म्हणून ते पेडणेकर थंय गेलेले ऑफिसार आणि ती चळवळ हेका आमच्या आमदाराक बोगवा नजो जाले म्हणून तरी लोक लागीं केले काल इनॉग्रेशनाक। अरे ते लोक आणि 1000 लोक लागीं कर पण कामां कर टायमार। आणि जर आमदाराक दिसताले ह्यो रस्तो जातलोच आसलो म्हणून त्यांनी आपल्या प्लॅनिंगाचेर म्हयन्याच्या हितून बाबा अमके दिसा अमके इनॉग्रेशन जातले, अमके दिसा अमको आपण फातर फोडटलो किंवा नाल फोडटलो, अशें कित्याक तो हे पयलींच नोटींग करिना? आमी सांगतकूच तो जागो जाता हे सिद्ध जाले। आमी म्हणजे लोक चळवळ, लोकांची मागणी आहा त्या प्रमाणे। जर आज हे खरे आमचे जर रस्तो जावपाक कारणीभूत आसा तर हे पेडणेकरांची मागणी आसली, पेडणेची चळवळ आसलेली, ते रस्त्यार देवतेले ह्या भयान आमदारान सुरू केला आसतलो। हय आमदार सपशेल सकयल पडला हा आम सांगूंक सोदता। दुसरे म्हणजे त्या पेडण्याचे ताका काय पडून वचूंक ना। जशे आता हे रस्ते आमी आता सकयल मुद्दाम तो रस्तो पळोवपाक गेले सकाळी, कितें परिस्थिती आसा ती पळयता जाल्यार ते मातये वयल्यान टार घालतात। हे योग्य आसा काय? आणि सिंगल लेयर तुम्ही घालतात, उपकार करिनात। आमी पेडणेकर कितें टॅक्स फारीक करिनात? सो हेचेर लक्ष दिवपाची स्पेशली ह्या डिपार्टमेंटाक गरज आसा। आणि आमदार जर खरोच न्हिदेंतलो जागो जाला जाल्यार थंय रावून त्यांनी तो रस्तो करून बरो करून दिवचो। बट ते व्हडले व्हडले भाशणां लोकांमध्ये दाखोवपाची गरज ना। हो जालो एक विषय। आयज पेडण्यान आमदार म्हणटा आपण हे करतलो ते करतलो। जर तू कितें कितें करतलो जाल्यार तुझ्या 4 वर्साचो प्लॅनिंग सांग आणि कितें कितें केल्यात। कितलीशी तू उद्घाटनां केली असलेले, कसली जी सरपंचान करूंक जाय आसली, पंचान करूंक जाय आसली तसली उद्घाटनां तुवें केल्यात, ते नाल तुवें फोडल्यात। हे सोबाना आमदाराक। आमदार आमचो सबशे खाली पडलेलो आसा, हेसर तो निष्क्रिय जाल्लो आसा हे सांगपाची गरज ना। आमी सदांच म्हणटालो अडानी आणि हो निष्क्रिय हे हांव आतां परत सांगूंक सोदता। तरी सुद्धा म्हज्या सगळ्या पेडणेकरांक हांव अभिनंदन करता आणि धन्यवाद दिता तुमच्या सगळ्या साथीमुळे आमचो जो रस्तो आसा पेडणे टू देवसू ह्यो सरकारान घेतल्याबद्दल सगळे अशीच साथ दियात आणि आमचे पेडणे आमी घडोवया। देव बरें करूं। आयज हांव ह्या ठिकाणी प्रेसाक संबोधन करतना म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की आयज पेडणे ते देवसू हो रस्तो आमच्या मिशन फॉर लोकलाच्या ज्या प्रेशराक लागून आयज सरकारान केलो। पूण आयज पेडणे मतदारसंघात खूपशे असे गांव आसात, खूपशे अश्यो पंचायती आसात, ह्या पंचायतींनी फक्त आमदारान नाल फोडलेले आसात। आणि हे जे गोष्टी आसात ते येणाऱ्या फुडले जे दीस आसात ह्या दिसांनी आम्ही दाखवून दितले की तुम्ही फक्त नाल फोडले, थंय कांयच काम जाल्लेले ना। ताका लागून खूपशे अख्ख्या मतदारसंघात जर तुम्ही हे जर केले, रस्ते जर केले जाल्यार आमी तुमकां दाखयता। आमकां केन्ना तो टायम आनी वेळ दियात। म्हाका दिसता 90% रस्ते जाल्लेच ना आसा। तुम्ही आमकां दाखवचे, हॉट मिक्सिंग आमी दाखयता तुमकां जाल्लेले ना आसा। इतलेंच हांव ह्या ठिकाणी सांगता। त्याच बरोबर खूपशा ग्रामपंचायतीचे सरपंच पंच आसात, हेंचे सुद्धा आज म्हणणे असे आसा की तेंच्यांनी आपापल्या मतदारसंघात त्यांच्या वॉर्डांनी कामांच जाल्ली ना आसा। मोठमोठ्या पंचायती आसा, हांव नाव उल्लेख करिना, हे फुडें आमी ते नांवां सुद्धा आमी घेतले। ह्या मोठ्या मोठ्या पंचायतींनी 1 रुपयाचा 1 घमेलभर सिमेंट लागूंक ना अश्यो कितल्योश्यो पंचायती आसा हे आमी तुमकां दाखोवन दिवपाक शकता। तर आमकां जर आमदाराक जर चॅलेंजर आसा जाल्यार आमी ते चॅलेंज सुद्धा स्वीकारता की तुम्ही आमी तुमकां दाखयता तुम्ही काम करूंक ना। 90% रस्त्यांक हॉट मिक्सिंग जाल्लेच ना आसा हे सुद्धा आमी जाय जाल्यार आमी तुमकां निदर्शनाक हाडून दितले हे फुडें।